Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. रशियाच्या अध्यक्षान गॅर्राची घोषणा करता म्हणसर 36 वरात रशियाची फौज युक्रेनाची राजधानी किवात रणगाडे घेऊन दाखल. 24 वरात मिसाईल, रॉकेट बॉम्बिंग, रणगाड्यांचो मारो आणि आम गाड्यांनी सगळे उद्ध्वस्त. युक्रेनाचो चेहरोच बदललो. युक्रेनाची अशी भयानक स्थिती झाल्या. लोक जीव साल्वार करूंक बंकर आणि सबवेच्या आलाशिऱ्याक. तातून 60,000 भारतीय अडकल्यात, चडशे विद्यार्थी. युक्रेनाचो एअर स्पेस बंद केल्ल्यान फ्लायटी बंद. शेजार राष्ट्रांतल्यान इव्हॅक्युएशनाक पर्यायी मार्ग काडूंक विदेश वेव्हार मंत्रालय युक्रेनातलो भारतीय दूतावास ॲक्टिव्हली वावुरता. विदेश व्यवहार मंत्रालयान सोशल मीडिया आणि हेर माध्यमांतल्यान युक्रेनाच्या बॉर्डर वाठारात अडकल्ल्या भारतीयांक रोमानिया, पोलंड, स्लोवाक रिपब्लिक आणि हंगेरीच्या रेस्क्यू टीमींक संपर्क करपाचो सल्लो दिला. ट्वीट करून मोबाईल नंबर रिलीज केल्यात. इव्हॅक्युएशन मिशनाचेर बुखारेस्ट आणि बुडापेस्टाक वचूंक एअर इंडियाच्यो 2 खासा फ्लायटी भायर सरतात. सरकारान एअर इंडियाच्यो फ्लायटी ह्या देशांनी धाडून भारतीय नागरिकांक रेस्क्यू करपाचें थारायला. अडकल्ले चडशे विद्यार्थी मेडिकलाचे आशिल्ल्यान IMA सक्रिय झाल्या. युक्रेनाच्या परिस्थितीचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची उचेले सुरक्षा समिती बरोबर 24 वरात दुसरी बसका. प्रधानमंत्री मोदी आणि चीनाचो अध्यक्ष शी जिनपिंगाचे पुतिना बरोबर फोनार उलोवप झाले. अमेरिका धरून जर्मनी, UK, युरोपीय संघराष्ट्रा, जपान, ऑस्ट्रेलियातूनय रशियाचेर आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंधांचो मारो सुरू केला. रशिया आड थाराव UN सुरक्षा परिषदेत मतदानाक येता आसतना सांजे युक्रेन आणि रशियान वाटाघाटींक तयारेचे एकमेकाक शिनाल दिले. ते वटेन गैर नाका, मनीसपण सांबाळात म्हूण पुतिनाचेर रशियन धरून संवसारभरांतल्यान लोकांचो दबाव. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.